संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या मयेच्या फामाद तळ्याचेर पर्यटन विकास महामंडळान आता कायाकिंग बोटिंग सेवा सुरू केल्या। हे सेवेक लागून पर्यटनाक वाव मेळटलो असो विश्वास सरकाराक आसा। राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी या कायाकिंग बोटिंग सेवेचे उक्तावण केले। ह्या वेळार थळावे आमदार प्रेमेंट शेट आणि जीटीडीसीचे अध्यक्ष आमदार केदार नाईक हजर आशिल्ले। टुरिझम तशें पयलें आसत आमच्या गोंया भितर नॅचरल आसा तो आमी जर लोकां पर्यंत पावयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी खूब टुरिझम फ्लरीश करपाक शकतले। केवळ टुरिस्ट हे बिचार आयले ते प्रत्येकाचो एक वेगळो नेचर आसा। कोणाक बीच आवडटा, कोणाक शांत आवडटा, कोणाक बर्ड्स पळोवपाचें आवडटा आनी त्यामुळे ज्या तरेन टुरिस्टाक आवडटा त्या तरेची फॅसिलिटी आमी जर करून दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंया भितर सगळें आसा। बऱ्या तरेचे दोंगरूय आसात, बऱ्या तरेची अशी तलाव आसात आनी त्यामुळे त्याचो योग्य तो जर उपयोग आमी जर व्यवस्थितपणे थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चर जर ताचो डेव्हलप केलो आसत, लोकांक फॅसिलिटी जर दिली आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येवपाक शकतले आनी ताका एक सद्या बऱ्याच जाणांक खबर ना कितें आसा काय म्हणून। हे परत एकदा जेन्ना हे टूर जर सुरू केले जाल्यार जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात तांकां दिसलें की एक दिसाचो, कारण आमी पळयतात बऱ्याच राज्यांनी आमी जेन्ना भोंवपाक वतात ते कांयच आसना खरें म्हणत जाल्यार, पण आमकां ते खंय तरी फिरयतात आनी दिसभर घालयतात। आमच्या गोंया भितर खूब गोश्टी आसात आनी ज्यो गोश्टी आमी लोकांक दाखोवपाची गरज आसा आनी त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचें आसा गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचो टुरिझम मंत्री तेंच म्हणटा आनी म्हणून सरकाराच्यो टुरिझमाच्यो एक्टिविटी हे केवळ पयलीं पणजेन जातले, आतां तेंच्यांनी ठरयलां की सबंद गोंयभर। त्यामुळे आमच्या भितर खूब गोश्टी आसा पण ते जर आमी जर केले आसत, तांकां जर ऑपॉर्च्युनिटी दिली आसत जाल्यार त्या भुरगे त्या भागा भितर तांकांय आपले कितें तरी रोजगार जो आसा तो तांचो तातूंतल्यान उपलब्ध जातलो। त्या स्पॉटा बद्दल कितें करपाक जाय हेचे सगळे वारंवार आमचे चर्चा चालू आसता। हांगासर म्युजिकल